पयले वाचपान आमी कितें आयकलां वो बालाम पळय आसलेलो ताका राजान सांगलेलें ह्या इस्रायलितांक शिराप घाल आनी तो थंयसर वेताना ताचें सगळेंच मन बदलता कित्याक देव ताका आपली येवजण दाखयता आनी तो म्हणटा ताका दाखयता की थंयसरले एक नखेत्र उपजवतले आनी एक मनीस असो उत्पन्न जातलो जो फुडार बरे भशेन चलयतलो म्हणजे जेजू विशयी तो ताका शिराप घालचें आसतना हें बाकीत करता. म्हणटच पळयात देव कशे भशेन आमकां मनशांक सगळ्या जाणांक बदलूंक शकता. आमी एक येवजिता पूण आमी मागीर कोत्ताना पर्यंत दुसरें करूंक शकता. देवाची येवजणे प्रमाणे अशें सगळें घडोवंक शकता. आमी सगळ्या जाणां बरी मनशां करी पूण आमच्या तोंडांतल्यान वायट उतरां उपजवतात कोन्यो तेन्ना आमकां बरें दिसना तें आनी आमी म्हणटा सायबा तूं आमकां मदत कर आनी तो कोत्तलो कित्याक हे भशेन आमी आमचेर अवलंबून न्हय आमचेर पातयेवन न्हय पूण देवाचेर पातयेवन जिवंक जाय. दुसऱ्या वाचपान आमी कितें पळयता जेजू पळय सगळें बरें करता आनी ते ताका म्हणटा तुका कोणें सत्य दिलें. तो देवाचो पूत तो सगळें बरें करता आनी ताका कळना बरें हिंसुत्तान उपजवता तें. आनी हे भशेन आमचेय मदें खूब पाटी जाता बरे मनशाक आमी बरें करचें आसतना वायट करता ताका पिडापीड दिता. आनी हे संवसारांत आमी पळयलें येयलां क्रिस्तांवां खूब बरें करता लोकांक पूण तांकांच पिडापीड दितात. अशें जालें म्हणटच आमी कितें करूंक जाय. आमी धीर आनी आदार देवा कडूनच घेवंक जाय. आमी भिवंक फावना. ताणें आमकां सदांच सांगलां भियेनाकात म्हणून कित्याक हे स्थितीन आमी एक्चुली ना तो आमचे बरोबर सदांच आसा म्हणून ताणें आमकां सांगलां. आमी मनशां सर्गींची न्हय पूण संवसारांतली पूण ताका तूं रेकॉर्डून रावली जाल्यार आमच्या उद्देशी सगळें बरेंपण उपजवतलें. सर्गींची मनशां कशीं आमी जातले हांव देवा सगळें आमचें जिवीत सारतलें हांव. आयज ही सायबणमाय आमची ग्वादलुपेची ती कशी म्हणून दिसली त्या थोडे दिसा आदीं आमी जुआन दिएगोच्या जिवितान पळयलेलें. आतां ती डिसेंबराचे 9 तारखेर 1531 वर्सा ती ह्या जुआन दिएगो इगोर्जे कडेन वेताना दिश्टी पडली. तिणें ताका सांगलें तूं म्हणच्या आदीं ताका मेळिल्ली ती आनी बिशपाक सांग हांगसर एक इगोर्ज बांद म्हणून व्हडलें मंदीर बांद म्हणून. तो गेलो आनी ताणें बिशपाक सांगलें. बिशपान विचारलें ताका पूण कसली खुणां आसा. तर ह्या 9 तारखेक ती जेन्ना दिश्टी पडली ताचे पळय तें हें आसलेलें शॉल ताचेर तिणें आपलें रूप पितारलें आनी तो तें घेवन गेलो आनी मागीर रोखडेंच व्हडलें बाजिलिकेक बांदलेलें आसा थंयसर आनी त्या बाजिलिकेंत म्हणलें तूं सगळीं जाणां सायबीणमायक मान दितात आनी सायबीणमाय कडेन मागणें करून बरेंपण ती अणभवतात. म्हणटच हें घडलें 1531 वर्सा. मागीर 1754 वर्सा बेनिडिक्ट 14 पळय आसा ताणें हें फेस्त घडोवन हाडलें. आदीं फेस्त म्हणलें तें थंयसरूच जातालें पूण ताणें इगोर्ज मातेक हें फेस्त दिलें. त्या उपरांत 1910 वर्सा तिका सगळ्या लातीन अमेरिकाची पात्रोण म्हणून केली. उपरांत पियोस 12 आसा पळय ताणें 1954 वर्सा तिका आख्ख्या अमेरिकाची पात्रोण म्हणून हे भाशेन तिका पाचारूंक लागली. तर सायबीणमायक सदांच आपूण आपल्या भुरग्यां पासत मागता आनी आख्ख्या अमेरिकाक जीं पळय आसात खूब पाटी कितें जाल्लेलें आसा ती इंडियन म्हणजे लोकल आसलेली आनी युरोपियन ती खूब जाणां मिस्तीस जाल्ली आनी ताका ते भाशेन लेखताली. तांची ती खरेपणी पात्रोण जाल्ली आसा आनी तांकां सगळ्या जाणांक ती राखता आनी सांबाळटा. तर भयणीनो आनी भावनो
आमी जाणो कशे भाशेन आमकांय सायबीण माय केन्ना सोडिना, ती आमचे बरोबरूच आसा. आमी एक तरी आमच्या बापा नोमान मरे म्हणीत तर जाल्यार आमकां कितलेंच बरेंपण फाव जाता, ते आमकां राखता आनी सांबाळटा. तर ह्या वेळार आमच्या हात अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करुया. प्रत्येक सुस्कारान जेजू आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान भरोन येता. पांयाची बोट आसा तितूंतल्यान तकली मेरेन कुडींतूच न्हय पूण आमच्या मनांत, आमच्या भावनांनी आनी आमच्या ओतम्यांत. ताका आमी हे परी खोलायेन हाजीर जावया आनी सगलें आमचे भितर आसा तितलें ताचें सगळें आसा तें ताचें सगळें आमी सुस्कार सोडटना ताच्या नांवान भायर काडून ताचें दवरया. आनी भितरल्यान तो आमकां सुटका स्वतंत्रपण दितलो आनी आमी ताच्या बऱ्यापणान भरोन येतल्यान. कित्याक दुसऱ्या सुस्कारान तो आमकां आपल्या बरेपणान बोधता आनी हे परी ताचें सगळें आमचें जिवीत आमच्यान सोंपेपणे सारूंक जाता. सायबीण मायन कितें म्हणलें, हांव चाकोर जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरा प्रमाणे, देवाची येवजणे प्रमाणे म्हजें जिवीत घडोवन येवनी. खंयसर जेजू सगळें. कित्याक आमी सगळीं जाणां जेजूचे सांदे, कुडीचे सांदे. तर आमी प्रत्येक जाण खास आमी कितें जावंक जाय ते भाशेन आमी जावया.